फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्स जे प्री क्वार्टर फायनल मॅच जाल्यो तेजो हांव आढावा घेता. सगळ्यांक येवकार. प्री क्वार्टर फायनलीक पॅराग्वेन खर प्रतिकार केलो, पूण निमणे खरेन फ्रांसान जोरदार उसळी घेवन ही मॅच जिखून क्वार्टर फायनली पावडो हुपलो. ह्या मॅचीन किलियन एम्बापे हाणें पेनल्टीचेर केल्लो गोल निर्णायक थारलो. फिलाडेल्फिया हांगासर जाल्ली मॅच बरीच उमळशीक वाडोवपी थारली. पॅराग्वेन खर प्रतिकार करतना शारिरीक खेळ केलो, ताका लागून फ्रांसाक आपलो नैसर्गीक खेळ करप शक्य जावंक ना. ह्या मॅचीक पेनल्टी शूटआउटाचेर मॅच वतली की काय अशी स्थिती आसतना 70व्या मिनटाक फ्रांसाक पेनल्टी फटको मेळ्ळो. किलियन एम्बापे हाणें बरो फटको मारतना आपल्या टिमीक 1-0 अशें जैत मेळून दिलें. निमणे कडेन होच फरक मॅचींतलो जावन पडलो आनी फ्रांसान आपले परत एक फावट ताकद दाखयत फुडल्या फावंडावेलो जागो घेतलो. ह्या मॅचीचे पयले पॅराग्वेन जर्मनीक पेनल्टी शूटआउटाचे स्पर्धेचे भायर केल्लो. तांणी ह्या मॅचीक आपल्या डिफेन्साचेर जास्त नदर दवरतना फ्रांसाचे खेळगडे मोकळो खेळ करचो ना हाची दक्षता घेतली. ताका लागून फ्रांसाक आपले रणनिती बदलची पडली. 1998 वर्सा जाल्ल्या प्री क्वार्टर फायनलीक वर्ल्ड कपाच्या पॅराग्वेक अशाच पद्दतीन फ्रांसान 1-0 असो हारोवन क्वार्टर फायनलीक प्रवेश केल्लो. तेजे उपरांत ह्या दोनूय पंगडा भितर जाल्ली ही दुसरी नॉकआउट मॅच आसली. किलियन एम्बापे हाणें आतां ह्या वर्ल्ड कपांक 7 गोल केल्यात. ताणें अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हेका गाठला. लिओनेल मेस्सी आनी किलियन एम्बापे हांचे दरेकी 7 गोल जाल्यात. पूण किलियन एम्बापेन 2 असिस्टांची नोंद केल्ल्यान तो मातसो फुडें आसा आनी गोल्डन बुटा खातीर आतां ही चुरस वाडला. आतां फुडले फेरयेक जी प्री क्वार्टर फायनल मॅच जातली तितूंत फ्रांसा कडेन मोरोक्कोचें आव्हान आसतलें. मोरोक्कोन पयल्या मॅचीक को होस्ट कॅनडाक 3-0 अशा गोल फरकान हरोवन फुडल्या पावंडावेलो हुपलो. तांच्या खातीर अजयदीन उदाही हाणें 2 गोल केले जाल्यार सुफियान रहिमी हाणें 1 गोल केलो. पॅराग्वे आनी फ्रांस ह्या मॅची कडेन पळयतना पॅराग्वेन शारिरीक खेळ करतना फ्रांसाच्या खेळगड्यांक खूब त्रास दिलो. हेका लागून मॅच सोंपले उपरांत जेन्ना दोनी टिमीचे पंगड एकमेका कडेन हँडशेक करताले तेन्ना किलियन एम्बापे हाणें पॅराग्वेचो गोलकीपर ऑर्लांडो गिल हाचे कडेन हँडशेक करूंक ना. हाका लागून ग्रावंडार मातसो तणाव जाल्लो. सामन्याच्या 61व्या मिनटाक दिदिये देशॉ हे फ्रांसाचे कोच आसात तांणी एक बदल करतना डेझिये दुये एका लेफ्ट विंगाक खेळयतना ब्रॅडली बार्कोलो हाका फाटल्यान घेतलो आनी हो तेचो निर्णय खूब सत्कारणी लागलो. कारण दुये हांणी दिल्ल्या एका फॉल केल्ल्यान जो गोल करपाक प्रयत्न करपाक मोरोक्कोच्या आपल्या पॅराग्वेच्या गोल गेल्लो तेका लागून हो गोल जावप शक्य जालें. अमेरिकेचो 250वो स्वातंत्र्य दिन ह्या दिसाक जाल्ल्या फिलाडेल्फिया स्टेडियमा वयल्या मॅचीक 68,324 फुटबॉल मोगी उपस्थित आसले. दिएगो गोमेज हो पॅराग्वेचो खेळगडो आनी आक्रमक खेळ करतना डेझिये दुये हे फ्रांसाच्या खेळगड्याक पेनल्टी क्षेत्रांत उडयलो. हाका लागून VAR तंत्रज्ञानाची मदत घेवन रेफ्रीन स्पॉट किकाची खूण केली. हो स्पॉट किकाक पयले उस्मान डेम्बेले हो फ्रांसाचो खेळगडो घेवपाक तयार आसलो, पूण ताका पॅराग्वेचे खेळगडे फावल करपाची तयारी आसतना एम्बापे हाणें हो पेनल्टी फटको मारलो आनी आपल्या टिमीक 1-0 अशें जैत मेळून दिलें. मॅच सोंपले उपरांत फ्रांसाचे कोच दिदिये देशॉ हांणी सांगलें की हो मॅच सोंपी नासली, पूण आमी एक गोल केलो आनी कांय गोल करपाची संदी आसल्यो त्यो सादिल्यो जाल्यार आमकां एक सोंपो विजय शक्य जावपाचो. पॅराग्वे हो बलिश्ट टीम आसलो, तेंचे खेळगडे शारिरीक खेळ करताले, ताका लागून आमकां गेमीचेर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करपा खातीर खूब मेहनत घेवची पडली. दक्षिण अमेरिकन जे टीम आसतात जे
पॅराग्वे टीम तेंच्या वांगडा खेळप सदांच कठीण आसता, पूण जे आपलें नियोजन करून दिल्ले प्लेयरां खातीर खेळगड्यां खातीर त्यांनी ते योग्य रितीन निभावले, हेका लागून आपूण खोशी जाता अशें देशो हेणें सांगलें. फ्रांसान आतां वर्ल्ड कपाक 150 गोल केल्यात. आतां मेरेन जे वर्ल्ड कपाक मेळून इतले गोल करपी फ्रांस हो चवथो पंगड आसा. हेजे पयलें ब्राझील, जर्मनी आनी अर्जेंटिना हांणी 150 गोलांचो पावंडो हुपिलो. किलियन एम्बापे ह्या सर्तीक खूब बरो खेळ करता. तेज्या कामगिरीची एक नदर दवरतना त्याने ह्या आतां मेरेन तिसरी वर्ल्ड कप खेळटना वाट 19 गोल केल्यात. ह्या वर्ल्ड कपान तेजे 7 गोल आसात. अर्जेंटिनाचे लिओनल मेस्सी हाचे 7 गोल आसात. पूण अर्जेंटिनाचो लिओनल मेस्सी 6 वर्ल्ड कप खेळटना 20 गोल केल्यात. आतां फुडल्या पावंड्यार कोण जास्त गोल करता हेचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसतलें. एम्बापे लिओनल मेस्सीक फाटल्यान उलयतलो की लिओनल मेस्सी आपल्या गोलांची संख्या फुडें व्हरतो हाचेरय नजर आसतली. वर्ल्ड कपाच्या नॉकआउट फेरयेंत एम्बापेन आतां मेरेन फ्रांसा कडल्यान खेळटना हो 11वो गोल केलो. असो करपी हो ताचो एक विक्रम जावन आसा. ह्युस्टन हांगासर जाल्ले मॅचीक कॅनडाक हार घेवची पडली. मोरोक्कोन तांची झुंज मोडून काडटना 3-0 अशें जैत मेळयलें. हे गोल सेकंड हाफाक जाले. कॅनडान ह्या मॅचीक मोरोक्कोक बरो प्रतिकार केलो, पूण उपरांत मोरोक्कोन आपले खेळाचेर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करतना एक जैत जोडून हाडलें. ही मॅच जरी कॅनडा हारली तरी कॅनडाची कामगिरी ही खूब कौतुकास्पद आसा अशें तांचे प्रशिक्षकान उपरांत सांगलें. ह्या मॅचीक दोनी टिमींनी बरोच आडमेळीचो खेळ केलो. कॅनडा 24 जाल्यार मोरोक्कोन 14 फावल केले. जाल्यार दोनी टिमींतल्या दरेकी 4 खेळगड्यांक येलो कार्ड मेळ्ळे. 50व्या मिनटाक मोरोक्कोन आघाडी घेतली. उनाई हाणें हो गोल केलो. उपरांत 82व्या मिनटाक उनाईन आनीक गोल केल्ल्यान कॅनडाक परत तकली वयर काडप शक्य जावंक ना. मॅचीच्या इंजुरी टायमाक सुफियान रहिमी हाणें गोल करून मोरोक्को सेगी दुसऱ्या फावटी वर्ल्ड कपाच्या क्वॉर्टर फायनलीक खेळटलो हाची दक्षता घेतली. अशी कामगिरी करपी मोरोक्को हो आफ्रिकेंतलो पयलो देश जावन ठरला. फाटल्या 4 वर्सां पूर्वी कतारांत जाल्ल्या वर्ल्ड कपाक मोरोक्कोन सेमीफायनल पावंडो हुपिलो. आतां फ्रांसा वांगडा तेंचे गेमी कडेन तेंचें लक्ष आसतलें. मोरोक्को आनी फ्रांस हांचे मजगती जी क्वॉर्टर फायनल मॅच जातली ती बरीच उमळशीक जावपी आसतली अशें दिसता. अझीदीन उनाई हाणें प्री क्वॉर्टर फायनल मॅचीक 2 गोल केले. वर्ल्ड कपाच्या नॉकआउट फेरयेक 2 गोल करपी तो चवथो आफ्रिकी खेळगडो थारलो. हाचे पयलें 2002 वर्सा सेनेगलाच्या हेनरी कामारा, 1990 वर्सा कॅमेरूनच्या रॉजर मिला, जाल्यार 1934 हांगा अब्देल रेहमान ह्या इजिप्ताच्या खेळगड्यान असो पराक्रम केल्लो. कॅनडा आनी मोरोक्को ह्या मॅचीक दोनी टिमींक आपल्या प्रमुख खेळगड्यांच्या दुखापतीक सामनो करचो पडलो. मोरोक्कोचो हुकमी खेळगडो इस्माईल सायबारी हाका 22व्या मिनटाक हॅमस्ट्रिंगचे दुखापत जाल्ल्यान ग्रावंड सोडचे पडले. हेचे पयलीं जे लीग मॅचीक 3 मॅची जाल्ल्यो तितून सायबारीन गोल करून मोरोक्कोच्या जैतान मोलाचो वांटो उचयलो. दुसरे वटेन कॅनडाचो कॅप्टन आल्फोन्सो डेव्हिस हाकाय दुखापतीन सतायला. जाल्यार तेंचो मिडफिल्डर इस्माईल कोने हाका लीग मॅचीक पांय फ्रॅक्चर जाल्ल्यान तो आतां नॉकआउट हितून खेळूंक ना आनी तेजो परिणाम कॅनडाच्या गेमीचेर जालो अशें दिसून येतालें. कॅनडाचो कॅप्टन आनी मेन खेळगडो स्टीफन युस्ताक्यो हाणें सांगलां की आमची ही कामगिरी आमच्या देशा खातीर अभिमान जावपा सारकी आसा. ही कामगिरी जर अशीच कायम उरली जाल्यार कॅनडा हो देश एक फुटबॉल प्रेमी देश म्हणून उदयाक येतलो अशें आपल्याक दिसता अशें युस्ताक्यो म्हणटा. फुडल्या 4 वर्सांक आमकां सगळ्यांनी पाठिंबो दिवचो. आमी फुडल्या 4 वर्सांनी जी वर्ल्ड कप जातली तितून हेजे परस बरें कामगिरी करपाक प्रयत्न करतले अशेंय ताणें म्हणलां. फिफा वर्ल्ड कप 2026ची प्री क्वॉर्टर फायनल पावंडो सध्या सुरू आसा. आतां 2 मॅची आसा 6 जुलयाक. मध्यरात्री 1:30 वरांचेर ब्राझील आनी नॉर्वे हांचे भितर मॅच जातली. नॉर्वे आनी ब्राझील हांचे मदीं जाल्ले मॅचीक सगळ्यांची नदर आसतली. ब्राझील सी गटांतल्यान फुडें आयला. सी गटांक पयलेच मॅचीक तांकां मोरोक्कोन 1-1 अशे गोल बादाबाद दिले उपरांत त्यांनी सगळीं 2 जैतां मेळटना
हैतीक 3-0 जाल्यार स्कॉटलंडाकय 3-0 अशें हारयलें. उपरांत रावंड ऑफ 32 फेरयेन जपानाचो खर प्रतिकार ताणें 2-1 असो मोडून काडून प्री क्वॉर्टर फायनलींक जागा मेळयली. नॉर्वे हो पंगड आय गटांत खेळिल्लो. इराका आड 4-1, सेनेगला आड 3-2 अशी जैत मेळून तेमी आपली नॉकआउट फेरी नक्की करतलीत. फ्रांस पंगडा आड त्यांनी आपल्या राखीव खेळगड्यांक संदी दिली आनी तांकां ही मॅच 4-1 अशी हारची पडली. पूण उपरांत रावंड ऑफ 32 फेरयेन नॉर्वे पंगडान बरो खेळ करतना आयव्हरी कोस्टाक 2-1 फरकान हरोवन आपली फुडलो पावंडो हुपलो. नॉर्वेचो अर्लिंग हालंड हाणें ह्या सर्तीक 5 गोल केल्यात, तेजेर नदर आसतली. जाल्यार ब्राझिलाचो विनिसियस ज्युनियर होय सद्या फॉर्माक आसा आनी हालंड आनी विनिसियस ज्युनियर हांचे मजगती मॅच कशी जातली अशी फुटबॉल मोग्यांक उत्सुकता आसा. फांतोडेर 5:30 वरार आनी कोहोस्ट वर्ल्ड कपाचो मेक्सिको आनी इंग्लंड हांचे मजगती मॅच मेक्सिको सिटी हांगासर जातली. घरच्या ग्रावंडार खेळपी मेक्सिकोक बरो प्रतिसाद मेळपाची शक्यताय आसा. मेक्सिकोचें वैशिश्ट म्हणल्यार ह्या सर्तींक ते अपराजीत आसात. तांचो ए गटांक आस्पाव आसलो. शेगीत 3 मॅची जिखतना ताणें दक्षिण आफ्रिकेक 2-0, दक्षिण कोरियाक 1-0 जाल्यार चेकियाक 3-0 अशा फरकान हरयलो. उपरांत इक्वेडोराकय ताणें हरोवन फुडलो पावंडो हुपलो. इक्वेडोरा आड ताणें 2-0 अशें जैत मेळयलें. इंग्लंडान एल गटांक जे लीग पावंड्याच्या रियल गटांक क्रोएशियाचेर 4-2 अशें जैत मेळयलें. घाना आड तांकां गोल करप शक्य जावंक ना आनी मॅच गोलशून्य बरोबरीन उरली. उपरांत पनामाक तांणी 2-0 अशें हरोवन फुडलो पावंडो हुपलो. रावंड ऑफ 32 फेरयेक इंग्लंडाक कॉंगो DR पंगडा कडल्यान खर प्रतिकार जालो. पूण तांचो कॅप्टन हॅरी केन हाणें केल्ल्या 2 गोलांक लागून इंग्लंडान कॉंगो DR पंगडाक 2-1 अशें हरोवन फुडलो पावंडो हुपलो. ह्या सर्तीक इंग्लंडाची मदार ही तांचो कॅप्टन हॅरी केन हांचेर आसा. हॅरी केनान खूब बरो खेळ करताना आतां मेरेन सर्तीक 5 गोल केल्यात. जाल्यार मेक्सिकोचो हुलियान किनोनेस होय सद्या फॉर्माक आसा. मेक्सिको खातीर ताणें 3 गोल केल्यात. ह्या मॅचीक मेक्सिकोक जो फुटबॉल तेंच्या मोग्याचो घरच्या ग्रावंडार जो फुटबॉल मोग्यांचो पाठिंबो मेळटलो त्या बळार ते इंग्लंडाक चकीत करूंक शकतले काय इंग्लंड आपले अनुभव आनी बळिश्ट हेका लागून फुडें पावतले ह्याची उत्सुकता आसता. फिफा वर्ल्ड कप 2026 प्री क्वॉर्टर फायनल पावंडा वयले गोमंतक टीव्हीचे हे अपसेट आयज इतलेच. देव बरें करूं.